आयच्या मिसाची ते सवा ह्या परी आसात. जल्मा दिसा संदर्भी अर्गाम मिसितात फ्लॉसी रोड्रिगस कुलशेकर, हॅन्सिटा सिझेल फेर्नांडीस किरेम, रमोना ऑड्री लसरादो पुत्तूर, विवेट लुईस कॅनडा. लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी अर्गाम मिसिता स्टॅनी आणि डेझी नाझरेत मुंबई, स्टॅनी आणि विद्या फेर्नांडीस बॅरिन, प्रदीप लोबो आणि जेनिटा मास्करेनस बिजे, एडिल मिनेजेस सुरतकल, रायन डिसोजा आणि रेनिटा फेर्नांडीस मुल्की, अल्फोन्स आणि स्टेल्ला मोरस सिद्धाकट्टे. मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासत अर्गाम मिसिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, लविना मोंतेरो बोंटवोळ, डियोन आणि रॉयस्टन फुटाडो कल्याण, शांती नोरोन्ना कुवैट, रोशन रेगो सिंगापूर, लुईस आणि जॅनेट डिसोजा पोवाय, फ्रीडा बॅरिन, पॉल आणि एफ्रेजा पसान्ना दहिसर, रोमिटा फेर्नांडीस गोरेगांव, सूरज आशा बर्बोजा शिरवा, आयरेन डिसिल्वा उद्यावर, चार्ल्स डिसोजा आणि कुटुंब बेंगलुरू, डॅफ्नी कुलशेकर, मारियानोसू गोवा. खासगी रद्यापासत मिसिता डॉक्टर वीणा व्ही फुटाडो, नजीबा अल्गानिमो कुवैट, रॉयल सल्डाना मुंबई, लीना सेरावो अहमदाबाद, ग्रेसी कॉन्राड लियो गोवा, मिशेल आल्माव गोवा, कॅथरीन फेर्नांडीस गोवा आणि रॉबर्ट पिंटो वसाई. सरिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत मिसा पुलगद्रेंतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट, देवदीन जोसेफ मेरी नोरोन्ना मँगलोर, घरच्या आल्मा पासत मिसिता विन्सेंट आणि फ्लॉसी रोड्रिगस किन्निगोळी, म्हयन्याचो उगडास देवदीन पीटर फेर्नांडीस वोर्ली, देवादीन जोसेफ अब्रेओ कल्याण, देवादीन एमिलिया सिक्वेरा मुंबई, दुसऱ्या वर्साचो उगडास देवादीन नतालिया डिसोजा, देवादीन लिल्ली नाझरेत दुबय, देवादीन जॉन आणि मॅगी रोचा आणि फेलिक्स आणि ब्रिजिट डिसोजा पोवाय, देवादीन मॅथ्यू आणि मार्गरेट रोड्रिगस बॅरिन, देवादीन अँटनी लॉरेन्स रेगो बॅरिन, देवादीन जेरी एडवर्ड डिसोजा बोरोवली, घरच्या आल्मा पासत मिसिता ग्लोरिया जॉन डिसिल्वा थाने, देवादीन मार्शल आणि रोजी रोड्रिगस उडुपी, देवादीन रेमेडिया डिसिल्वा गडकोपर, पुलगोंद्रेंतल्या आत्म्या पासत मिसिता एग्नेस फेर्नांडीस मुल्की, गरजेवंत आत्म्या पासत मिसिता एग्नेस फेर्नांडीस मुल्की, देवादीन मार्सेल आणि ॲलिस फेर्नांडीस सस्तान, देवादीन थॉमस पिंटो मुल्की. मेळिल्ल्या उपकारां पासत अर्गाम मिसिता ग्लॅडिस पिंटो मुल्की, गरजेवंत आत्म्या पासत मिसिता जॉन पिंटो निरुडे, अर्गाम मिसिता प्रशांत टीना कोएल्लो बोळकुंजे, पुलगंद्रेंतल्या आत्म्या पासत मिसिता रोशनी डिसोजा गोवा, देवादीन अँड्रू आणि जेत्रू सिक्वेरा पुनरूरू, देवादीन पॉल आणि लुसी बर्बोजा पुनरूरू, अर्गाम मिसिता रेनिशा आणि रेन्सिया डिसोजा मुक्का, देवादीन निकोलास आणि मारिया डिमेल्लो पक्षिकेरे, देवादीन फ्रांसिस आणि फ्लोरिन मेंडोन्सा पक्षिकेरे, देवादीन लीना पिंटो मुंबई. ह्या सवते सांगता आमच्या खासगी रद्यापासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गिता बुकांतले गीत नंबर A11, A12, पेज नंबर 23, 20 आणि 3, दळबारांच्या सर्वेस्परा. नरांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदाच गाता, काळजांत दिन वाजता. दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदाच गाता, काळजांत दिन वाजता. मोग
स्वर्गाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायताय दैवीक तुझ्या बोळा सोम्या जिवीत तुला वयता दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका आमी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत निवासा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्ते मोगाळ भावानो आणि भयणीनो आयच्या दिसाय इगस मता जेजूच्या आप परगटणेची परब दाबाजी परब आचरण करता वा आमी म्हणटा ते गारायांचें फेस्त जुदेवांच्या चिंतपा प्रमाणे मेस्सिया खाली तांचे खातीर मात्र येवंक आसुल्लो पूण निजांव पळोवंक गेल्यार जेजू आयिल्लो खाली जुदेवां खातीर न्ही बगार अख्ख्या मनशा कुळा खातीर जेजू आयिल्लो म्हळ्यार आयची परब आमकां कळीत करता काली एक नेकेत्र पळोवन हे तेगराय जेजूच्या ह्या मेस्सियाच्या सोदनेर ते आसले आनी आमी त्यास जेजूक सोदून वचूंक आसा आनी जेन्ना आमी जेजूक सोदून वता तो आमकां एक दीस उगडाप करतलो आनी जेजूक सोदून वचें तें पयण भोव लांब आसा आनी कश्ट संकश्ट आमी फूड करूंक आसतले देखून ह्या पयणांत जेजूच्या सोदनेर हेरोदीत आसलेल्या कुतंत्राक आमी बली जायन अशें आमी सत्राय घेवंक आसा जावंक पुरो नवे वर्स आमी आरंभ केला ह्या नव्या वर्सा सांगाता आमच्या जिविताचे एक नवें पॉयण आमी आरंभ केला आनी हें आरंभ केल्लें पॉयण तोच सोमीन देव तें पंथाक पावयतलो तर त्याच बरोबरशान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्र वांटो घेवच्या खातीर आमचें उणेपण आमचें पातकी जिवीत आमी वळखून घेवया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भोगसणें आमी मागया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदुतरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुकुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडा अपराध ह्या पसो बगेम सदांच हांव मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्पदुदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट काकुळट Krista काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळट
तू बापाच्या उजव्यार बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगती देव बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका निकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्या सुपुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुका आमी बाबार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवन मुखामळ रूप पळोवप निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसप. ऊट परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. पळय, पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्पर वैसरता आनी महिमा तुजेर दिश्टीक पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राई तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दीस लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उरतलें आनी रूंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिणांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिद्यानाची आनी एफाची तरुण करी. भांगार आनी दूप हाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता राष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता राष्ट्रा. देवा, नीतिवंत फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाट. राय कुंवर जावन आसल्या ताका ज्ञानीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजे नितीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय निती काल सोलोन वरू. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता राष्ट्रा. ताच्या दिसांनी न्याय नीत दिसा संद्रे मासासर शांती शेकान शेक बाळवो. तो एका दर्यातां दुसऱ्या दर्या पर्यां युफ्रेटीस न्हंयेतां पृथ्वीचे अंत पर्यां राजभर चलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता राष्ट्रा. तार्सीस गांवाचे धनी, दर्या करावळीचे राजा, सुंकान येतेले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राई कानिको हाडून येतेले. वय
सर राजा ताचे मुखार सर पडतेले सर जनांगा ताची सेवा करतेले तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सर आशा तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सर आशा सांत पावलोन एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आवस्वर 3 दुसऱ्या वळींतान 6 वळ पर्यंत भावां भयणीनो तुमच्या हिता पासत देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हण तुमी आयकून आसूं येत हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपित मांडावळ म्हाका कळीत केल्या आदल्या काळार खंयचेच संतती कळीत करूंक नासलेलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात भाग्यवंत धर्मदुतांक आनी प्रावाद्यांक उगडला होच तो गूट सुवार्ते मारिफात जो देवा सवें हेर जातींची देवाच्या दायजाची 6 वारेसदारां ती त्यास आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्ता जेजूतय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार उद्गार उबे रावया हालेलुया गाव्या सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या हालेलुया गाव्या सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या उदेले ते ताचे नकेत्र आमी देखले आनी ताका नमस्कार करूं म्हूण आमी आयल्या हालेलुया गाव्या सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या हालेलुया गाव्या सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या सर्वेस्व तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो सामते प्रमाणे जेजू ख्रिस्त शुभ वार्ता महिमा तू काय सौम्या जेजू जुदिया प्रांताच्या बेथलेहेमान शहरांत जल्मालो तवळ हेरोद राजवट काय चलयतलो जेजू जल्माला उपरांत उदयतावन तोरे ज्योतिश जेरुसलेमा येवन पावले जुदेवाचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा उदेले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमाज करूं म्हूण आयल्या हे आयकून हेरोद राय सगलो गाबारलो आनी तेच बरी सगळे जेरुसलेम तो व्हड हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शस्त्रांक सांगात आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो ताणें सांगलें जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत कित्याक प्रभाद्यांनी अशें बरयलें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा जुदाच्या मुखाल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय कारण तुजे तान उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी तो व्हड हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेद तांकां दिश्टीक पडले वेळ घडी तांची ताण समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची सुत्रायन सुद्दां करा
तो तुमकां मेळटाच हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमाज करीत जाय. रायांचें उतर आयकून ते भायच्यान गेले. तेन्ना उदेंतिता ताणें पळयले नेकेत्र परत तांच्या मुखल्यान वेतले आनी शेकी बाळक आसल्या त्या जागे वयर वचून रावले. तांकां दिसले. नेकेत्र पळोवन ते बस चड संतोशान पावले. ते घरांत भितर सरून ताणें बाळकाक ताचे आवय मरयेक सांगात देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्याची चिला उक्ती करून ताणें तांकां अर्पिलो काणिको भांगार धूप आनी रक्तबोल. पूण हेरोदेसाची तांणी फाट वचनाये म्हणून देवान तांकां सपनांत ताकद दिल्ली. दुसरेच वाट धरून ते आपल्या गांवांक फाटी गेले. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. ह्या संवसारांत साबार व्यक्तींनी धैर्यान आनी साहसान साबार सुद्दां केल्ली आमी आयकलां या वाचलां. ह्या डिस्कवरीज म्हणटात जावंक पुरो देश या खंयची संग वस्तूची ताणें सुद्दां केल्ली. आमी पळयता क्रिस्टोफर कोलंबस म्हणल्यान सर्व कस्ट फूड करून अमेरिका गांव ताणें सोदून काडिल्लो. ह्या मार्को पोलो म्हणल्यान चायना देश ताणें सोदून काडलो. ह्या भुमीच्या कितल्याचे की पयस आसचें तें चंद्र वा मंगळा ग्रहा थंय लोकांनी सोदनां केल्यांत आनीकय थंय संशोधन चलतेत आसात. त्या जाग्या सयत लोक पावला आनी सभा संगतीची सोदनां करन आसात. आनी असलेंच एक घडीत आयच्या दिसा या आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें हे तेग ज्योतिश या तांकां तेग राय म्हणटात, तेग जणारी म्हणटात, तेग विद्वान म्हणटात, खंयच्याय नांवांनी आपोवंक पुरो. पूण ह्या तांणी जेजूची सोदनां केली. म्हळ्यार काल एक नेकेत्र पळोवन कोणगी एक मेस्सिया एक राय जल्माला म्हणलें तें तांणी पळयलें आनी जेजूच्या सोदनार ते गेले. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता हें घडीत काली मातेवाच्या वांजेलांत मात्र आमी आयकता आनी मातेवाच्या वांजेलांत 2 दाखले तो दिता. पयलो दाखलो जावन आसा तें नेकेत्र. मनशा दृश्टेन आमी पळोवंक गेल्यार हे तेगी राय या तेग जणारी पिशे म्हूण सांगयेत. कित्याक आमी नेकेत्रां पळयता रातीच्या वेळार मळबार साबार नेकेत्रां दिसतात आनी ते नेकेत्र पळोवन आमी त्या नेकेत्राच्या फाटल्यान वचना. पूण हे तेग जणारी तेग विद्वान ते एक नेकेत्र पळयतात. कित्याक पवित्र पुस्तकांत नेकेत्रा विशयांत उल्लेख केल्लो आसा. आमी वाचता गणनाचो बूक 20 आनी 16 अवस्वर 17वी वोळ. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 24 वर्स 17. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतलें म्हूण. जाकोबातावन ह्या जाकोबाच्या कुळयेतावन एक नेकेत्र मुखार येतलें आनी हे तेगी विद्वान जाणां आसले त्या नेकेत्राचो अर्थ कितें म्हणलें. आनी त्या देखून त्या नेकेत्र तांकां पळयल्लेंच त्या नेकेत्राचो फाटलाव करतात. जावंक पुरो हेरोद थंय पावतात. ताच्या उपरांत परत ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडटा आनी त्या नेकेत्राच्या उजवाडान जेजू म्हणल्यार त्या नेकेत्रा त्या उजवाडाक वचून ते मेळटात आनी जेजू तांकां तो उगडापो करता. तें जावन आसा पयलो गुर्तो आसा मातेव आमकां दिता. आनी दुसरो जावन आसा जेजू जल्माल्लो तो जागो. मातेव आमकां सांगता जेजू जल्माल्लो जागो जावन आसा बेथलेहेम. आमी वाचता मिका प्रवादीचो बूक 5वो अवस्वर 2री वोळ. मिका प्रवादीचो बूक 5वो अवस्वर 2री वोळ. देखून प्रसव जमची आसा ती प्रसव जायसर सर्वेस्पोर तांकां संटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायल देशी परतून येतले. सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो आनी परत तांकां सगळ्यांकी एकठांय करतलो. आमी पवित्र पुस्तकान पळयता जेरुजलेम जावन आसलें जुदेवांचो तो पवित्र जागो आनी त्या जेरुजलेमांत आसलें तें पवित्र देवाळ आनी तांच्या पातयेणे प्रमाणे देव त्या जेरुजलेमाच्या देवाळांत वस्ती करता. जेरुजलेम तांचें एक भोव पवित्र शहर तें जावन आसलें आनी सडवंदार त्या जाग्यार धांवनसो उदेतालो आनी थंय धांवनसो तो राजवडकी चलयतालो जशें दाविदान जेरुजलेमांत राजवडकी चलयली. आनी हें जावन आसलें जुदेवांचें चिताप मेस्सिया येतालो. कित्याक त्या वेळार
जुदेव लोक रोमाघरांच्या रोम शहराच्या अधिकारार ते आसले या तांच्या हाताखाल ते आसले तांकां तांचोच म्हणलो ते देवाळ नातल्लें बलिदाना भेटोवन तांकां जागो नातल्लो तांचोच म्हणलो राय तांकां नातल्लो आनी जुदेव सगळीं जुदेव परजा राखोवन आसली की मेस्सिया येतालो आनी तांचो तो राय जातालो रोमाघराच्या बंदडींतली तांकां सुटका मेळटली आनी परत तांचो आदलो तो राय तांकां परत पाटी मेळटलो म्हण आनी जेजू जेन्ना जुदेव कुळयेन तो जल्माता ह्या जेरुजलेमान बेतलेमा म्हणल्यार त्या शहरान तो जल्माता पूण ते ताका वळखलें ना आतां आमी जें कितें हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला भांगार दुंपो शेबातांव सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं पूण जुदेवांच्या चिंतपा प्रमाणे घडोवंक ना कित्याक ताणें चिंतल्लें मेस्सिया येतालो तांकां मात्र खाली जुदेवांक मात्र पूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ह्या आमी जण हांव जेजू आयलो सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत रस्ने पासत तो सोडवोनदार सगळ्या मनशा कुळा आसो आनी तेंच आमी आयकलें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत एफेस घरां बरयल्लें पत्र 3रो आवाजवर 6वी वळ एफेसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 6 सांव पावलो आमकां म्हणटा आदी मागा लिपो नासलो हो वर्तो गूट आज देवान आमकां कळीत केला कसलो हो गूट आदी मागात हांव येदोळ म्हणसर लिपो नासलो आज देवान आमकां उगडाप केला एफेस घरां बरयल्लें पत्र 3रो आवाजवर 6वी वळ असो तो गूट सुवार्ते मोरिपात जुदेवां सोवे हेर जातीची देवाच्या जायजाची सावारिस्तारां ती तेच आनी एकच कुडीचे संदेश जुदेवां सांगता हेर जातींच्या की देवान 6 वारिसदार केल्या आनी ताच्या राजांत आमकां वांटेले केल्या देखून जेजू आयलो खाली जुदेवांक मात्र न्ही जावंक पुरो जुदेवांनी ताका तिरस्कार केलो पूण आतां आमी म्हणटा जुदेव आयलो आमचे खातीर या जेजू आमची आस्त मात्र पूण पळोवंक गेल्यार जेजू आमचो ह्या क्रिस्तांवांचो आनी जुदेवांचो मात न्ही बगार अख्ख्या संवसाराचो अख्ख्या मनशाकुळ असो तो जावन आसा तेंच आयच्या परगटणेच्या परबे दिसा आमी नियाळ करता आनी मातेव तो सुवार्तेकार आमकां 2 संगती तो सांगता पयलो जावन आसा जुदेवांचें चिंताप आनी दुसरें जावन आसा जुदेव न्हय आसलेल्यांचें जेजू आयलो जुदेवांक जावंक पुरो तांचें चिंताप तांकां तो मेस्सिया येतालो पूण जुदेवांनीच ताचे मतबरी ते मालगडे तांचे राजकीय फुडारी जेजूक वळखले ना जेजू आयलो तांचे सांगत तो जियेलो तो जल्मालो ल्हान व्हड जालो ताचें मिसांव तांचे सांगत केलें पूण जुदेव लोकांनी जेजूक वळखलें ना ताचो तिरस्कार केलो मात न्ही ताका लगड करूंक कितें मुखार सरलें आनी आमी पवित्र पुस्तक साबार कडेन आमी वाचता जुदेव लोक ह्या शास्त्री आनी फारिजीव जेजूच्या सोदनेर आशिल्ले ताका धरून लगड करच्या खातीर जशें ते घरांनी जेजूची सोदना केली त्या प्रकार ते जेजूच्या सोदनेर नातले बघा जेजूक धरून ते लगड काडूंक ते जेजूच्या सोदनेर आशिल्ले आनी आमी वाचता मातेवाचो एवांजेल 20 आनी 3रो आवाजवर जेजू जेरुजलेमा खातीर रडटा आनी म्हणटा हाय तुमकां शास्त्र्यानो फारिजेवान आनी कपट्यानो जेजू म्हूण धरून म्हणटा जेरुजलेमाचेर तो रडटा आनी म्हणटा जशें एक कोंबी पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा लिपोवंक आशेता या धरूंक आशेता संरक्षण करता तशेंच हांव तुमकां राखोवंक कितले पटी आशिल्लो पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय जेजू जेरुजलेमा वयर तो रडटा जेरुजलेमाच्यांनी ह्या जुदेवांनी ताका तिरस्कार केल्ल्या खातीर जेजू तो रडटा तें जुदेवांचें चिंताप जावन आसलें आनी दुसरें आमी पळयता दुसरो स्वभाव जावन आसा जुदेव न्हय आसलेल्यांचो जावंक पुरो जुदेवांनी चिंतलें जेजू तांचे खातीर मात येतालो या मेस्सिया तांचे खातीर येतालो आनी हेर लोक सगळो पातकी सुंकागार समारियागार हे सगळो लोक पातकी आनी जेन्ना मेस्सिया येतालो पातक्यां सगळ्यांकी कान उडयतालो आनी तांकां मात्र ती राजवडकी तो दितालो पूण जालें दुसरेंच जेन्ना मेस्सिया आयिल्लो जुदेव लोकूच ताका वळखलो ना पूण हेर लोक जेजूक वळखोंक लागलो आमी पळयता जेजू जल्माल्या बरा पयली खबर मेळिल्ली ती गवळ्यांक आनी गवळ्या मारिफात जेजू जुदेवांचो राय सगळ्या संवसाराचो राय म्हणलें परगट जालें ह्या आयच्या दिसा आमी आचरण करचें त्या घरांचें फेस्त ते एक राय ते जुदेव न्हय आसले जुदेव कुळयेचे न्हय पूण तरीकी तांचे मारिफात जेजू सगळ्या संवसाराचो राय म्हण परगट जाता ह्या जेजूच्या सगळ्या मिसावांत आमी पळयता जेजून शबासकी पाठयल्ली जुदेवांक न्हय बघा जेजून शबासकी पाठयल्ली समारियागरांक पातक्यांक सुंकागारांक वा रोमाघराचो तो शतापती ताका सयत जेजू शबासकी पाठयता देखून जेजू परगट करता खाली जुदेवांक मात न्हय सगळ्या अन्य लोकांक की जुदेव न्हय आसलेल्यांक जेजू आपणाची वळख करून दिता आनी जेजू आज ती वळख करून दिता आसतना ह्या
ते घरांत थंय 3 गूण आमी पळयता. पयलो जावन आसा तांचे थंय आसलो तो व्हडतो गूण तांची जाणवाय, ह्या देवाची जाणवाय. एक नेकेत्र पळोवन त्या नेकेत्रा फाटल्यान ते वेता. त्या परकी गांवाक ते येता. ते नेणा आसले तो गांव, त्या तांच्या लोकांक ते नेणा आसले बगार ते नेकेत्र पळोवन त्या नेकेत्राच्या फाटल्यान येता. कित्याक पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तांकां आसली आनी पवित्र पुस्तकाच्या जाणवायेन बरोवन त्या नेकेत्राची समजुणी ते जोडून ते जेजूच्या सोदनेर ते वेतात. आनी दुसरो जावन आसलो तें धैर्य. जावंक पुरो परकी देशाक वता आसतना सबार अडकळी तांकां आसात म्हण ते जाणा आसले, कश्ट संकश्ट तांकां मेळटले म्हण ते जाणा आसले, पूण तरीकी तांचें कुटुंब तांची सवलत्यो सगळ्यो सांगतात धैर्यान त्या नेकेत्राचो पाटलाव करतात. आनी तिसरें जावन आसा देवाच्या उतराक विधेयपूण. खाली एक नेकेत्र पळोवन जेजूच्या सोदनेर ते गेले आनी जेजू मेळिल्लो सू जें कितें तांणी हाडिल्लें तें समर्पिल्लें आनी तितल्यार ते फाटीं वचना. आपणाचें काम जालें म्हण ते फाटीं वचना. पूण स्वप्नांत जेन्ना देवाचो दूत तांकां कळीत करतात आनी दुसरीच वाट धरून तांच्या गांवा फाटीं वचचे देवाच्या उतराक ते खाल जातात. देवाच्या उतराक विधेयपूण. आनी त्या उदेंतीच्या तेका रायांनी इसारिल्लें पयिल्लें सवाल हेरोदीसाशी पावुल्लें आसा. ताणें इसारलें जुदेवाचो राय जल्माला तो खंय आसा. जुदेवानी इसार जें आसलें पूण जुदेव न्हय आसलेलें हें सवाल इसारलें. तो जुदेवाचो राय तो खंय आसा. जावंक पुरो आमी हें सवाल केल्लें आसा. सोमिया तूं खंय आसाय म्हूण जेन्ना आमी कश्टा संकश्टांत या पडटा आसतना ह्या कर्गा वेळार आमी हें सवाल देवा केलें, देवा तूं खंय आसाय. पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत सुख संतोश समृद्धी आमकां मेळटा आसतना हें सवाल आमी देवाक करूं ना. देवा तूं खंय आसा ह्या देवाच्या सोदनेर सयत आमी वचोंक ना. देवाची पुरवा सयत आमकां नातली जावंक पुरो. पूण जेन्ना कश्टा संकश्टांत आमी सांपडत आसतना आमी देवाक सवाल केलें, सोमिया तूं खंय आसाय. आसाय जाल्यार म्हज्या कुमकेक तूं ये म्हूण. मुखार भावन आनी भयणीनो हेंच सवाल मगदलाच्या मोरयेनी इसारलें. मगदलाची मोरी फोंडासरशीं ती वेता आनी ती इसारता त्या फोंडास लोळयल्लो तो शिळा ती नातल्ली आनी थंय आसले एका मनशा कडेन जावंक पुरो तो जेजूस जावन आसलो पूण तिका वळो कळोंक ना. ती सारता सायबा तुवें म्हज्या सोमयाक खंय दवरलाय तें म्हाका सांग. तो खंय आसा ताका हांव व्हरतलें. सोमया तूं खंय आसाय म्हूण तिणें विचारिल्लें सवाल. आनी हेंच सवाल जर तर आमी पळोवंक गेल्या मुगाळ भावन आनी भयणीनो आमी जेजूच्या सोदनेर ना बगार देवूच आमच्या सोदनेर आसा. जेजूस म्हाका आनी तुका सोदून ह्या संवसारी आयलो. जेन्ना आदावानी येव तें तांकां फळ खावन नजो म्हणलें त्या रुखाचें फळ केल्या उपरांत ह्या पाताक आदारल्या उपरांत तीन देवातावन पयस वेतात. पूण देवूस आदाव आनी एवेच्या सोदनेर येता आनी सांगता तुमी खंय आसात. आदाव तूं खंय आसाय म्हण देवूस मनशा कुळाच्या सोदनेर आयिल्लो. जेन्ना सगळी इस्रायल परजा पाताक देवातावन पयस गेली देवूस मनशाच्या सोदनेर तो आयिल्लो. एक निजांव पळोवंक गेल्यार आमी देवाच्या सोदनेर वेचया की देवूस देवान पयलें मेळ आमचें थंय काडिल्लें आनी आमच्या सोदनेर तो आयला. मुखार भावन आनी भयणीनो सांत आगस्तिनान सांगलेलीं तीं उतरां देवा तुवें आमकां तुजेच पासत केल्याय तुजे थंय आमकां विशय मेळिल्ल्या बगार आमच्या काळजाक विशय आसो ना. जावं पुरो देव आमकां सोदून आयिल्लो तितलें पावना आमी देवाक सोदून वचूंक जाय. जावं पुरो आमी देवाक सांडला देवातान पयस केल्या देखून देव आज आमकां आनी एक अवकाश दिता. त्या तेगा राया परी आमी त्या जेजूच्या सोदनेर गेल्या खंडी जावन देव आमकां तो उगडापें करतलो. तर आयच्या ह्या फेस्तांत हांव कसले लेसांव आमच्या जिणेक आमी शिकोवंक जाता. जावंक पुरो सभा संगती आसात तांच्यो 3 संगती जें कितें त्या राया विशीं आमी नियाळ केलो. पयलो जावन आसा जाणवाय. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमकां आसूंक जाय. जावंक पुरो काल आमी 9वें वर्स आरंभ केलें. निश्चय आमी करया पवित्र पुस्तक आमी सदां न्हीद वाचया. पवित्र पुस्तकाचो नियाळ आमी करया. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमकां आसूंक जाय. आमी वाचता मुन्याचो बूक 9वो आवस्वर 10वी वळ अशें म्हणटा सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायचो आरंभ. देखून जाणवायची मनशां आमी जावया. आमच्या कश्टांत पिडे दुखांत देव आमचे लागीं उलयता म्हणलें आमी पळोवया. आनी दुसरें जावन आसा जशें ते ज्योतिश्य धैर्यान ते मुखार सरले. जावंक पुरो हेरोदीन तांकां सांगलें आनी ते जाणा जाले की हेरोदो कुतंत्री मनीस. तो बरो मनीस न्ही बगार तो कुतंत्री. देखून जें कितें तांकां पवित्र आत्म्यान ह्या देवानच तांकां स्वप्नांत सांगलें तें तांणी पाळलें. तें धैर्य तांचें थंय आसलें. देखून आमच्याय जिवितांत जेन्ना कश्ट संकश्ट आमच्या जिवितांत येता आसतना आमी निराश जावचें नाका, भावार्थ सांडचो नाका. बरवशान मुखलें मेट आमी काडया. देवूस आमी काडिल्लें तें मेट पंथाक पावयतलो. आनी तिसरें जावन आसा देवाच्या उतरां प्रकार आमी चलचें.
खाली पवित्र पुस्तक वाचल्या पावना, पवित्र पुस्तक आमी आयकल्या पावना, नियाळ केल्या पावना, त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें आनी तुजें जिवीत हांवें बांदून हाडूंक जशें त्या तेका ज्योतिशांनी देवाचें उतर आयकलें आनी त्या उतरा प्रकार जियेले, तशेंच आमी हर एका दिसा देवाचें उतर आमी आयकत आसतना त्या उतरांचेर आमी नियाळ करया, त्या उतरां प्रकार आमी जिवन आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी सार्थक करया. आनी ह्या त्या घरांत हें आमी शिकता आसतना त्या घरांनी 3 संगती देवाक समर्पिया, जिजूक समर्पिलो. बंगार, दुंपो आनी रक्तांबळ ह्या तिनी संगतीक, ह्या तिनी काणीक एक 3 अर्थ आसात. भांगर जावन आसा रायपणाचो गुर्तू. जेजू सगळ्या मनशाकुळाचो आमचो राय म्हणलो तो गुर्तू जावन आसा, देखून तांणी भांगर तें अर्पिलें. दुंपो जावन आसा ताच्या देवपणाची, ह्या सॅक्रिफिसाचो बलिदानाचो तो गुर्तू. आनी तिसरो जावन आसा रक्तांबळ, जेजूच्या मरणाचो ह्या जिवानपणाचो ती कुणा ह्या तो गुर्तू जावन आसा. जावं पुरो आज आमी देवा मुखार येता आसतना आमी भांगर, दुंपो, रक्तांबळ हाडूंक ना. आनी त्या रायांनी खाली हे 3 संगती मात अर्पिल्यो न्हय, ताचे सांगता तांचें सगळें जिवीत तांणी समर्पिलें. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें नवें वर्स आमी आरंभ केलां आसता आनी आमी सच्या बलिदान वांटो घेता आसतना आमचें सगळें जिवीत देवाक आमी समर्पण दिवया. जावं पुरो ह्या नव्या वर्साक सभार योजना आमी हातीन घेतल्या, सभार आलोचना आमचे लागीं आसात, जें कितें मुखार आमी करूंक वयतले, ह्या नव्या वर्साक आमी करूंक वयता तें सगळें देवाक आमी समर्पण दिवूच ती आमची योजना पुंताक पावयतलो. ताचे सांगता उंडो आनी वायन आमी भेटयत आसतना आमचें जिवीत, आमचें कुटुंबान जिवीत, आमचे कश्ट, आमचे संकश्ट सगळें आमी देवाक समर्पण दिवया. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. जें कितें ह्या वर्साक आमी योजन घाल्लें आसात तें सगळें देवाक आमी समर्पण दिवया. उंडो आनी वायन आमी भेटयत आसतना ह्या उंड्या आनी वायना सांगता जशें जेजू तो उंडो आनी वायन आपणाचे कूड आनी रगत जावन तो बदलता, आमकां तें पवित्र काण आनी जेवण जावन दिता. जें कितें आमी देवाक भेटयता तें देवच पवित्र करूं. उबी रावया, आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक, सर्पदेतरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्मेन गर्भे संभवलो, आमकां मुरितान जल्मलो, पोंस पिलातानेक सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गा सोडलो, सर पदुदरा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता, पातकांचें बक्षणे, कुडीचें जिवानपण, ससण्याचें जिवीत. आमेन. आमचो सर्गींचो बाब भोव दयाळ आनी काकुळदार, ताच्या भुरग्यांनी उसारलेली सर आमची मागणी तो आयकता. तर ह्या वेळार आमची किरीत आनी खासगी मागणी आमच्या सर्गींच्या बापा मुखार आमी उबारुया. बापा, आमच्या पापा फ्रांसिसान सौर बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मिकांनी तांच्या धैर्याधीक जिणयेन जेजू संवसाराचो सोडवणदार म्हणलें सत पासारूंक गरज असली मजत दी म्हण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी लोकांचें बरेपण आशेवन प्रामाणीकपणी आडलतें चलोवंक तांचे बरे जिणयेन आनी वावरान लोकांचे होगलीकेक पात्र जावंक शिकय म्हण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांनी आनी भुरग्यांनी संवसाराच्या आकर्शणाक बली जायनासतना तांचे नितळ जिणयेद्वारी तुज्या पुता जेजूक भेटोवंक, तो अनुभव हेरांक वांटचे खरे क्रिस्तांव जावन फुलोवंक तुजे ससाई दया कर म्हण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पिडे शिडेंत वळवळचे आनी उतर प्राय वरवीं कश्टांच्या भाव भयणीक गरजेचो आधार दी आनी तांची सेवा करतल्यांक सस्निकाय आनी बोळ लाभय म्हण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या दिसपडच्या दिवानांत तुज्या पुता जेजू संगी निरंतर एकवटान जिवन ताचो उसवाड आमच्या जिवितांत घेवन आमच्या कुटुंबांत शेजारा आनी आमी वावर करच्या जाग्यार ताची नेकेत्रां जावंक आमकां आधार दी म्हण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या गडीर वावरच्या सर शिपायां पासत, सोजरां पासत आनी वावराड्यां पासत आमी मागता. विशेष हिंव ह्या वर्सा पडलां आसता त्या हिवातावन तांकां तूं राख आनी सांबाळ. आमच्या देशाच्या संरक्षणीत वावरता आसतना तांकां तूं सुरक्षीत सांबाळ. सर पिडेस्तां खातीर आमी मागता. सर पिडेस्तांक तूं गूण कर. ह्या कोरोना व्हायरस कर्गाक एक बऱ्यांतले बरें वखद सोदून काडूंक तूं आमकां फोव कर. आनी ह्या कोरोना व्हायरस खर्गा वरवीं आयिल्लो हर एक तराचो तत्वार पयस कर. कामनांतल्यान काम फोव कर
अर्द्या रावलेले बिझनेस व्यापार वैवट नव्यान आराम करूंक फावो कर. भुरग्यांचे शिकपी बऱ्या तरान मुनदरसून वचूं दी. अशें आमचे सर खरगां आमचे ताव निवार म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां बसत आतां आमी मागया. सर्गींच्या बोदयाळ बापा, आमी उसारलेलीं तशेंच आमच्या काळजा मनात आसलीं ही सर आमची मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भेटवणेचें गीत आमच्या देवी गायना गिता बुकांतलें गीत नंबर D10 D10 पेज नंबर 42 तुवें दिल्ल्या देण्यांनी. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्या खर्सिता. विंसना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बोरीत काळजांनी कानीक हानेता. उल्हास भरीत गितांनी ओपूण ती दिता. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची कानीक तुगे. आशीर्वाद घालता येन तुगे. तिचे सोवे आमकांच तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची कानीक तुगे. आशीर्वाद घालता येन तुगे. तिचे सोवे आमकांच तुगे. म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या न्याक्के पयसच्या आदार सर्वेस्पर म्हणून घेवं. सर पुदविदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगार दोंप आनी गंधरस्त घेवंक येवंक ना. बगार गोवांचो उंडो आनी दखनचो वायन ह्या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता. ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सवकाळी आनी चवथें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. आनंदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पसळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गीन तुका जय जय. सर्गीन तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा.
कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती तावन असतेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्यास पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराची हे रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थसो गुट पर गटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मोडनासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्ग्या सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या ती सबली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भगवान आमकां मिरीच्या तुज्या भगवान धर्मितांच्या आनी वैभवी रक्त सक्सांच्या आनी समेस्त भक्त संगाती तुवें वेसन खटलेल्या दैजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पावसाळ्यान आमच्या गोळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कोणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक ह्या दिसांनी मरण पावल्ल्या समेस्तांचो आमी उडास करता कोरोना व्हायरस कर्गा वरवीं आनी इतर पिडेशिडे वरवीं तांकां समेस्तांक सर्गींच्या बापा तुज्या मैपसान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन.
आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचें पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करुण्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशन त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखंडांतली वाटय. कित्या रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतलें गीत नंबर F8 पेज नंबर 66. तुझो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गा दिता हांव धन्या, जीवन मोजें भेटयता. तुजो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गा दिता हांव धन्या, जीवन मोजें भेटयता. उंड्या रुपान काळजांत आयलो, पातका काळोख न पयस केलो. उंड्या रुपान काळजांत आयलो, पातका काळोख न पयस केलो. सर्गी प्रकाश आसमान कैलो, सर्गादयजी सोम्या म्हाका केलो. सर्गी प्रकाश आसमान कैलो, सर्गादयजी सोम्या म्हाका केलो. तुजो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गा दिता हांव धन्या, जीवन मोजें भेटयता. तुका मनवोची सुफळ जिणी दिल्ल्याक सोम्या हावरुनी. तुका मनवोची सुफळ जिणी दिल्ल्याक सोम्या हावरुनी. समर्पिता घालते पोनी भेटून दिता
सोम्या मोजी जिनी समर्पिता घालते पोनी भेटून दिता सोम्या मोजी जिनी तुझो मोल नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गा दिता हांव धन्या जीवन मोजे भेटयता तुझो मोल नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता दिता हांव धन्या जीवन मोजे भेटयता प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळोक सैबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बाबार्थान त्यास जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखिला. आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची सकाळजां ताका भेटयल्यान. तेच पर्यंत जिविताच्या सगळ्या घडितांनी आमची बाबार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींकी आमी दाखोव. शेकी एक दीस आमी सगळीं सर्गाताच्या परजळां सुकेस जावं तुका दिनवासूंक फावो. त्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपले आशिर्वादां घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत सोम्याक दिनवासव्या बुकांतलें गीत नंबर H13 पेज नंबर 234 राय उदेंतीचे आमी. राय उदेंतीचे आमी समकन घोड्या रस्त्यांनी वार्धता बेतलेमाची भेट करूंक रायाची. राय उदेंतीचे आमी समकन घोड्या रस्त्यांनी वार्धता बेतलेमाची भेट करूंक रायाची. येतारा भोव हसर्यांच्या व्हड सोपायन परजळच्या वार्धकय वर आमकां पांय पडका सरसी त्या सर्गीच्या. येतारा भोव हसर्यांच्या व्हड सोपायन परजळच्या वार्धकय वर आमकां पांय पडका सरसी त्या सर्गीच्या. हाडला मोलादीक बंगार काणीक जावन रयाक मोज्या दुर्बळ गायता सोसरंगार बोला मोगान आमच्या. हाडला मोलादीक बंगार काणीक जावन रयाक मोज्या दुर्बळ गायता सोसरंगार बोला मोगान आमच्या. येतारा भोवा सर्यांच्या पुढसो बायेन परजळच्या वार्धकय वर आमकां पांय पडका सरसी त्या सर्गीच्या. येतारा भोवा सर्यांच्या पुढसो बायेन परजळच्या वार्धकय आमकां वर पांय बळका सरसी त्या सर्गीच्या. मोगळ पुता सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दीव आमकां. भाग्यवान सचे कुरवेन योर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.